तूच बरी काळजा आणि मोगा बरी एक मोठा भक्तीन आम्ही सर्या भितर देवाच्या मंदिरा थैसर दोग माते मोचे नावी संगी मेळटा थैसर हावासा सदा तांचे मोदेगा जेजूचे नेमुत आमकां प्रेरण दितले ताच्या नांवान आमी कितें मागता तें मेळटलें संतोष बरी काळजान आनी मोगा बरी एकवटा भक्तीन आमी सर्या भितर देवाच्या मंदिरा. ह्या मिसाची तेसावां हे परी आसात. दियोना रेबेलो अर्गामीस दितात. जेसन डिसोजा ताच्या जल्मा दिसा अर्गामीस. पॉल मार्टिस ताच्या जल्मा दिसा अर्गामीस दितात. जेरोम प्रिमा जोशवा डिसोजा. शेल्विन शाविना लेविस आनी कुटाम बाळका जेजुता मेळ्ळ्या सर उपकारांक अर्गामीस दितात. श्वानल जेफ्रिन लेविस ताच्या चवथ्या जल्मा दिसा अर्गामीस. जॉन ॲग्नेस फेरावो बाळका जेजुतां लाभलेल्या सर उपकारांक अर्गामीस. मिनीन आनी कासिल्डा तांच्या 40th वेडिंग एनिवर्सरीक अर्गामीस दितात. अँटनी डिसोजा प्रत्येक इरादो. जोसेफ पॉल रोशन ताच्या आत्म्याक मीस दिता रिंकू. विन्सेंट प्रकाश फ्रँक हाच्या आत्म्याक मीस दिता एवलिन फ्रँक. मार्टिस हांच्या कुटुंबान अंतरल्या सर आत्म्याक प्रिमा. मार्टीन तांच्या कुटुंबान अंतरल्या सर्व आत्म्याक प्रिमा. डिसोजाच्या कुटुंबान अंतरल्या सर्व आत्म्याक प्रिमा. सर अंतरल्या याजकांच्या आत्म्याक तशेंच सिस्टरांच्या आत्म्याक मीस दिता प्रिमा. पुलगत्रींतल्या सर आत्म्याक मीस दिता प्रिमा. फिलोमिना डायस तिच्या आत्म्याक निशा लोबो आनी कुटुंब. पॉल कस्तिलिनो हाच्या आत्म्याक सिसिलिया डिसोजा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ह्या आयताराच्या दिसा सुम्याच्या दिसा आमी सगळीं ताच्या वेदी समोर सांगाता जमल्या. सुम्याचो आदार ताचो मोग आनी ताची काकूळट आमी अनुभव केल्या. त्या देखून ताका अर्गां दिवंक आमी सांगाता मेळटा आसतना हे मिसाचें बलिदान फवत बरें भेटोवच्याक आमकां आमी आयतीं करया. आमचीं पातकां ह्या घडये वळखून घेवया. खालत्या काळजान सांगाता मेळोन आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत विसारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसो बेगिनचा संकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूळट
सोम्याका कृत कर, सोम्याका कृत कर. महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इच्छा सोसारी सर्वेस्परा देवा सर्विचाराया सर्वद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता, तुझ्या तोरमय भावापासून आम्ही तुका वाकरता. सोमिया जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फोता, सोमिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढताय, आमची काकृत कर. तू बापाच्या उजव्या बसलाय, आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता. एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थोया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तू सगळ्या देण्याचो रचणार आणि धनी, तुझे असल्या धन्याची सेवा करची म्हळ्यार आमचे पूर्ण आणि शाश्वत सुख. देखून तुझे भक्तींत आमकां सदा संतोष मेळा सुख. आमच्या समया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता आणि राजभर चलयता ससनाच्या ससनात. मन्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सुगुणी पतीन कोणाक मेळत तिमोथी ह्या प्रास मोलादीक. तिच्या पतीचे काळीज तिचेर विश्वास दवरता आनी ताका कांयच उणें पडना. आपल्या सगळ्या जिवितांत ती ताका हित करता न्हय अहित. ती बकऱ्या लव आनी सण सोदून हाडता आनी आपल्या हुशार हातांनी वस्तूर विणता. ती चरकाक आपलो हात घालता आनी आपल्या बोटांनी राट धरता. ती दुबळ्यांक आपलो हात उगडता आनी गरजेवंतांक ती पावता. आकर्षण कपट सोबाय व्यर्थ, पूण जी स्त्री सर्वेस्पराक भियेता तिका वांकडणी फावो. तिच्या हातांच्या फळांत तिका वांटो दिया आनी तिच्यो करण्यो शहराच्या दारवाट्या कडेन तिका वाखाणू. देवाचे उतर हे देवाचे मोडकार. सर्वेस्पराक भियेता ती सुभागी.
सर्वेस पोराक बी येता ती सुभागी. सोम्याक बी येतात आनी ताच्या वाटेन चलतात ती सुभागी. तुज्या हाताच्या कश्टांचे तुका खावंक मेळटले. तूं सुखेस्ता आनी तुजे सगळे नंदन जातले. सर्वेस पोराक बी येता ती सुभागी. तुज्या घराच्या भितरल्या कुडांत तुजी पतीन फळादायक दाखवाली बरी आसतली. तुजी भुरगीं तुज्या मेजा भोंवती जैतुनाच्या कोंबऱ्या सारखी वस्तली. सर्वेस पोराक बी येता ती सुभागी. सर्वेस्पराचे भेबिरांत आसलेल्यांक असले भाग फावो जातले. सियोनांतलो सर्वेस्पर तुजेर आशीर्वाद घालूं. सगळ्या तुज्या जिवितांत जेरुसलेमाचे सुबामपण पळें तुका फावो जा. सर्वेस पोराक बी येता ती सुभागी. सर्वेस पोराक बी येता ती सुभागी. सर्वेस पोराक जय, सर्वेस पोराक जय, सर्वेस पोराक जय जय. कीर्तन गाया सोम्याक आमच्या, स्तुती करा नावाक ताच्या. होगळसिया रायाक आमच्या सर्वेस पोराक जय जय. सर्वेस पोराक जय, सर्वेस पोराक जय, सर्वेस पोराक जय जय. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. मातेव परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुया. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक ही ओपार सांगली. सर्गींचे राज अशे मुनयेत. एक मनशान आपले घर सोन परगांवाक वेताना आपल्या नौकरांक आपयले आनी आपल्या दुड बदकाची तांकां जबाबदारी दिली. हर एकल्याक ताचे ताचे समर्थतेकेत ताणें दिलें. एकल्याक 5 तालेंतां, दुसऱ्याक 2 तालेंतां आनी तिसऱ्याक 1 तालेंत. उपरांत तो पैनार गेलो. 5 तालेंतां घेतलेल्या नौकारान ती वायवाटाक घाली आनी सडीत 5 तालेंतां जोडली. तशेंच 2 तालेंतां घेतलेल्यान आनीक 2 तालेंतां जोडली. पूण 1 तालेंत मेळ्ळो नौकार गेलो आनी धरणींत एक पोंड कोंडून आपल्या धनयाचो दूड ताणें पूर्ण दवरलो. जायत्या काळा उपरांत तांचो धनी फाटीं आयलो आनी येतच तांचे लागचें लेख घेवंक लागलो. तवळ 5 तालेंतां घेतिल्लो तो नौकार मुखार आयलो आनी सडीत 5 तालेंतां ताका दिवंक म्हणालो, धनिया 5 तालेंतां तुवें म्हाका दिल्लीं, पूण हांवें आनीक 5 जोडल्यात. तवळ ताच्या धनयान ताका म्हणलें, शाहबास, बऱ्या आनी पातेनेचे साकरा. ल्हान संगतींनी तूं पातेन सोबून दाखयलें, देखून व्हड संगतीची जबाबदारी हांव तिका दितलो. ये तुज्या धनयाच्या संतोशांत वांटेली जा. उपरांत 2 तालेंतां घेतिल्लो तो नौकार मुखार आयलो आनी म्हणालो, धनिया 2 तालेंतां तुवें म्हाका दिल्लीं, पळय हांवें आनीक 2 तालेंतां जोडल्यात. ताच्या धनयान ताका म्हणलें, शाहबास, बऱ्या आनी पातेनेचे साकरा. चिल्लर संगतींनी तुवें पातेने सोमून दाखयलें, देखून व्हड संगतीची जबाबदारी हांव तुका दितलो. ये तुज्या धनयाच्या संतोशांत वांटेली जा. शेकी 1 तालेंत घेतिल्लो नौकार मुखार आयलो आनी म्हणालो, धनिया तूं कठीण मनीस म्हूण हांव जाणा. तुवें ओंपूंक नातले कडेन तूं लुंवताय आनी तुवें आजडोंक नातले कडेन तूं आरयताय. त्या पासत हांवें बियान वचून तुजें तालेंत धरणी पंदा पूर्ण दवरलें.
दर आतां तुजें तुका पावलें. नसत्या आनी आळशी नौकारा धनी जाप दिवन म्हणालो, हांवें ओंपूंक नातले कडेन हांव लुवतां आनी हांव आसडूंक नातले कडेन हांव आरयतां म्हूण तूं जाणा आसुल्लें मू. तर म्हजो दोडो तुवें वाडे कित्याक घालूं नाय? हांव फाटीं येतच म्हजें म्हाका वाडे समेत मेळटा न्ही. खाणगेया देखून ताजे लागचें 1 तालेंत आनी 10 तालेंत आसलेल्याक तें दिया. कित्याक आसलेल्याक बरोवन ओमतासर सडी दितले, पूण जाचे लागीं ना ताचे लागीं आसा तें इल्लें कान व्हरतले. आनी आतां नाका रे नौकाराक भायर काळोखांत उडया, थंय जातलें रडणें आनी दान किर्लोनी. देवाचें उतर हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आदवेंतसो काळ लागीं जातना सडावत वाचपां निमाण्या झडत्या विशयांत, जेजूच्या दुसऱ्या येण्या विशयांत आनी ह्या निमाण्या दिसांनी घडोवंक आसच्या संगते विशयांत आमकां परत परत आयकूंक मेळटा. जायत्यो ओपारींनी जेजून निमाण्या दिसा विशयांत सुमयेच्या दुसऱ्या येण्या विशयांत सांगल्लें आसा. आनी आज आत्तां आमी आयकल्ली तालेंताची ओपार ह्याच ओपारी पैकी एक जावन आसा. तालेंताची ओपार तुमी आयकल्या, आत्तां आयकली आनी परतून हांवें ती सांगची गरज ना. पूण हांगासर तालेंताची ओपार खंयच्या संगतीक सांगल्या, खंयच्या संगती कसल्यो संगती जेजू ह्या ओपारी मुखांतर सांगूंक सोदता. ह्या ओपारेंत परगांवाक वेचो धनी कोण, तांतले नौकर कोण, ताणें दिल्ली तालेंतां कितें आनी फाटीं येता आसतना ताणें कितें विचारलें तांच्या लागीं, हें आमी समजून घेवंक प्रयत्न करया. मातेवाचो 25वा अध्याय आज आमी वाचुल्लो. ताच्या उपरांत आमी जेजूच्या मरणा विशयांत, ताच्या कश्टा विशयांत वाचता. जेजू आपणाक जायतें सोसूंक मेळटलें आनी ताच्या उपरांत हांव मरण पावतलो आनी परत जिवन जातलो म्हणून जायते कडेन उल्लेख करता आनी ताच्या उपरांत ती गणितां घडटात. आनी अशें 25व्या अध्यायात आमकां आयकूंक मेळटा जेजूच्या निमाण्या त्या कश्टा विशयांत आनी ताच्या पुनर्जिवनपणा विशयांत. देखून आयच्या दिसा ही तालेंताची ओपार आयकत आसतना जेजू खंयचीय एक ताका लागू जायनातली ओपार सांगना. जी ओपार जेजू सांगता तांतूं जेजू आसा, तांतूं जेजू आसा. आनी त्या ओपारेंत जे कोण नौकर आसात ते बेश्टे काल्पनीक न्हय, ते नौकर आसात. कोण ते? जेजू म्हणटा आपलें घर सोडून धनी परगांवाक भायर सरलो. अशें सांगतना जेजू आपणा विशयांत तसं सांगता. आपूण हो संवसार सांडून सर्गीच्या राजाक हांव फाटीं वेता. आनी अशें जेजू हो संवसार सांडून सर्गाक वेता आसतना ताच्या फुडें परगांवाक वेच्या फुडें हांगासर आसलेल्या ताच्या शिसांक, ताच्या भाव भयणीक, ताच्या फाटल्या उदारांक ताची आस्त बदीक वांटून दिता. जेजूची आस्त बदीक कितें आसा गे? जेजू लागीं आस्त बदीक आसली गे? जेजूची आस्त बदीक कितें? जेजूची आस्त बदीक द गॉस्पल, सुवार्ता, सर्गीच्या राजाची सुवार्ता. मातेवाचो वांजेल तुमी सुरूतावन आयकलो जाल्यार थंयसर पवित्र स्नान घेतल्या उपरांत जेजू म्हणटा पातकेची बदला सर्गीचें राज लागीं पावलां. हो जावन आसलो जेजूचो संदेश, पयलो संदेश. पातकेची बदला सर्गीचें राज लागीं पावलां. ताच्या उपरांत जेजू शिसांक आपयता. थोड्या शिसांक तो विंचता आनी तांच्या लागीं म्हणटा, येया म्हज्या फाटल्यान, हांव तुमकां मनशाचो पागी करतलो. आनी मातेवाच्या निमाण्या अध्यायात जेजू हो संवसार साडून वेच्या आदीं म्हळ्यार पुनर्जीवन जावन हो संवसार साडून
सर्गारोहणाच्या वेळार तांकां तो सांगता वसा आनी समेस्त परसाचे शीश करा, तांकां पवित्र स्नान दिया आनी जें कितें हांवें तुमकां शिकयलां तें तांकांय शिकया. हे जावन आसलें ताचें आस्त बदीक सुवार्ता, द गॉस्पल. आनी हो संदेश हे आस्त बदीक हर एकल्याक तो वांटून दिता. सगळ्यांक एकच लेख न्ही, कोणाक कसले देणी आसात त्या प्रमाणे तो वांटून दिता. देणी म्हणटा आसतना नाचचें गावचें तसलें देणी न्ही, ताच्या परस वर्ती देणी पवित्र आत्म्याची देणी आसात. जेजू फकत तांकां एक मिसांव दिना, फकत तांकां हांवें कितें शिकयलां तें तुमी शिकया, पवित्र स्नान दिया म्हूण सांगना, म्हाकार तें करूंक पवित्र आत्म्याची देणी तांकां दिता. पवित्र स्नानांत पवित्र आत्म्याची देणी तांकां दिता. आनी ह्या देण्या प्रकार हर एकल्यान पवित्र स्नान दिवंक आसा. हर एकल्यान आपणाच्या देण्या प्रकार सुवार्ता प्रगट करूंक आसा. जी सुवार्ता आपणाक म्हणल्यार ती ताणें खंयपणी एका जाग्यार एका मनशाच्या काळजांत इन्वेस्ट करूंक आसा. आनी हें करूंकच जाय, कित्याक आमी सगळें ताचे नौकरां, ताचे फाटलावदार. हें एक आमी करूंकच आसा. देखून हांगासर आमकां देणी दिल्यात. सांत पावल म्हणटा सगळ्यांक एकच मापान एकच रितीची देणी न्ही. थोड्यांक बाबार्थ शिकोवचें जाल्यार थोड्यांक बाबार्थ जियोवचेंय एक देणें, थोड्यांक बाबार्थ आनी एकल्याक शिकयता आसतना गोड करचें देणें दिलां, आनी थोड्यांक आनी हेर थोडी देणी दिलां. जायती देणी पवित्र आत्म्याची देणी एक एकल्याक एक एक रितीची दिल्यात. आनी त्या देखून तांच्या देण्या प्रकार तांकां पवित्र आत्म्यान सशक्त केल्ल्या प्रकार, सक्त दिल्ल्या प्रकार ताणें सुवार्ता इन्वेस्ट करूंक आसा, गॉस्पल इन्वेस्ट करूंक आसा. गॉस्पल वा सुवार्ता ताणें खंयसर जाय थंयसर ती घालूंक आसा आनी फळ काडूंक आसा. देखून मोगाचें जेजू आपणाचें आस्त बदीक आमकां दिता आसतना एक जबाबदारी तो दिता. ती जावन आसा जबाबदारी सर्गीच्या राज्या विशयांत बरी खबर प्रगट करची. कशी करची? एक आवय बापूय ताच्या कुटुंबांत सुवार्ता वमता. एक आवय बापूय तांच्या भुरग्यां थंय जेजूची सुवार्ता वमता वा इन्वेस्ट करता गरजेस. एका म्हणयाऱ्यान सर्व स्तरांच्या लोकांक कोणूच ल्हान व्हड म्हणलें की नासतना हर एकल्याक ताचे थंय ताणें सुवार्ता वंपूंक आसा, सुवार्ता इन्वेस्ट करूंक आसा. एक टिचर जाल्यार शिकयता जाल्यार भुरग्यांच्या काळजांत जेजूची मौल्यां तिणें घालूंक आसा, ताणें घालूंक आसातच. एक धाकटेर जाल्यार ताका गुण करची देणें आसा जाल्यार ताणें हर एकल्याच्या गरजांक पावचें ताचें कर्तव्य आनी तें ताणें गरजेस. एक शिकोवपी जाल्यार जेजूच्या राज्या विशयांत, जेजूच्या मोगा विशयांत, भक्षणे विशयांत, जेजूच्या सर्व शेगुणा विशयांत, जेजून केल्ल्या बऱ्या कामां विशयांत तरण्या काळजांनी ही सुवार्ता ताणें वंपूंक जाय. तरणाट्यांनी आपणाच्या संगत्यामध्ये जेजूक हांवें कशें भोगलां म्हणून ती सुवार्ता हर एकल्या आपल्या संगत्या थंय वांटून घेवंक कसो जाय. एकलो वेपार करता जाल्यार ताच्या वेपारांत ताणें आनी एकल्याक ताणें करच्या वेपारा मुखांतर सुवार्ता प्रगट करूंक कसो जाय. जर चिंत्या कोणी एकलो न्हिदले कडेन आसा ताका कांय करूंक जायना, वा एकली न्हिदले कडेन आसा तिका कांय करूंक जायना म्हूण ती चिंता. पूण जेजू म्हणटा तूं न्हिदून आसल्यार तुका कांय करूंक उठोवन येशें तेशेन वचूंक जायना जाल्यार तुज्या मागण्या मुखांतर तुज्या कुटुंबाक, तुज्या मोगाच्यांक जेजू लागीं हाडचें एक काम तुका आसा. आनी ही तुजी सुवार्ता प्रगट न्ही, आनी ही तुवें करूंक कसो जाय. कित्याक निमाणे दिसा जडती खंडीत जावन आसा, जडती खंडीत जावन आसा. आनी त्या देखून त्या जडतेच्या दिसा सोमयेच्या दुसऱ्या येण्या वेळार ही जडती जाता आसतना जी कोण तांकां दिल्ल्या देण्या प्रकार, तांकां दिल्ल्या सुवार्ते प्रकार खंयसर तांणी विश्वासीपणान, ल्हान संगतींनी विश्वासीपणान काम केलां जाल्यार, सोमयाचे सुवार्तेचे बी तांणी वंपलां जाल्यार आनी ताचे देखीत फळ जोडलां जाल्यार तांकां सर्गीचें राज फावो जातलें. हें जेजू आमकां सांगता.
पूण जायते फावटी थोडी रडचें आसा, थोड्यांनी रडचें आसा. आवय बापूय जिवंत आसतना तांकां पळोवंक आमच्यान जावना म्हणून मागीर सरसोवचें आसा. ते जिवंत आसतना तांकां बरें करून पळोवंक ना, तांकां धाकट्या सरशीन वचूंक जाय पडटना आमी तांकां कितेंच करूंक प्रयत्न करूंक ना. आमकां वेळ आसलो जाल्यार तांच्या खातीर कितें म्हणी करी जाय आसलें करूंक ना म्हणून ती सरल्या उपरांत सुरसुरे बगतात, पश्चाताप भोवतात. पूण कितें फायदो? वेळ उतरून गेला, थंयसर कांय करूंक जायना. तशेंच जायते फावटी भुरगीं वाट सुटल्यांत म्हणून रडचीं आसात. हे भुरगे वाडून येता आसतना 15 वा 18 वर्सां भितर जर तांचे थंय सुवार्ता घालिना जाल्यार, जर तांकां जेजूक दिवंक ना जाल्यार, जर जेजूची मौल्यां तांचे थंय आमी घालूंक प्रयत्न करूंक ना, आळसाय केल्या जाल्यार ताच्या उपरांत ती आमच्या हातांत, वडिलांच्या हातांत आसनात, साध्यच ना. आनी ताच्या उपरांत रडोवन सुरसुरोन पश्चाताप पावोन कितेंच करूंक जायना. बघा ताचो परिणाम इतलोसो, जिणयेंत काळोख, जिणयेंत निराश, कितेंच करीचें म्हूण बगना. आनी अशें निमाणें खंयचेंच नाका म्हूण बगता आसतना सर्व रितीन आमी फाटीं फाटीं सरचें, खंयच्यान मागण्या जावं ती आमच्या दिसपडट्या जिवितांत बऱ्यान जिवोवचें आमकां दिसना. थंयसर उत्साह ना, थंयसर उर्बा ना. आनी जेजून सांगले प्रमाणे थंयसर आसतली फकत दांत किर्लोणी, म्हळ्यार सुरसुरे, पश्चाताप, निराशा. मोगाच्या भाव आनी भयणी, हें सगळें आयकत आसतना आमी उडासां दवरूंक जाय. आमी आदवेंत काळाक लागीं लागीं येते आसांव आनी जेजू आमकां परत परत उडास करता. ल्हान संगतींनी जो कोण विश्वासी रावंक प्रयत्न करता, उर्बा दाखयता, ताका आनिकी सडीत मापान पवित्र आत्म्याची देणी तो दितलो. आनी त्या पवित्र आत्म्याच्या देण्याच्या सक्तेन तो मनीस, विश्वासी मनीस, आनिकी वर्ती बरीं कामां करूंक पावतलो, आनिकी बरो फळ जोडूंक पावतलो. पूण जो कोण उर्बा दाखयना, उत्साह दाखयना, निराशी जावन आसा, तर त्या मनशाक ताच्या लागीं जें कितें सुवार्थेचें बी ताका दिल्लें तें खाण व्हरतलें. मोगाच्या भाव आनी भयणी, ह्या दुसऱ्या येण्याक आमी तयारी करता आसतना आमचें तें कितलें विश्वासीपण आसा. ल्हान संगतींनी आमी विश्वासी आसांव गी. जेजून दिल्ली सुवार्ता खंय पण इनवेस्ट करी जायस म्हणलें एक चिंता आमच्या लागीं आसा गी. जावं पुरो आमच्या कुटुंबांत, आवय बापूय थंय, भुरग्यां थंय, आमच्या शेजारा थंय, वा आमच्या सांगात काम करचें थंय, जेजू विशयांत कांय पण एक विशय आमकां उलोवंक आजून पर्यंत साध्य जाला गी. हें आमकां विचारूंक जाय जाल्लें सवाल. त्या देखून ह्या निमाण्या दिसांनी आमी आसांव. सोम्याच्या येण्याक, दुसऱ्या येण्याक तयारी करता आसतना आमी कितल्या मापान विश्वासी रावंक प्रयत्न करयात, तितल्या मापान आमी चड आनी चड प्रयत्न करया. सोम्याचो आशिर्वाद आमचेर आसूं दी. ताची देणी आमकां पयलेच ताणें दिल्यांत. ह्या देण्याच्या सक्तीन आमी हे सुवार्थेचें, जेजूचें आस्त बदीक सडीत करूंक, सर्गीच्या राजाक आनिकी सबार जाणांक लागीं हाडूंक प्रयत्न करया. विरव्या. एका निजा देवा थंय, पवित्र सभे थंय आमचो भावार्थ उसान सांगया. सतमंता देवाक, सर्पदूतरा बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक, ताच्या एकल्याच पुताक, आमच्या सुम्याक, जो पवित्र आत्म्यावरवीं गर्भी सुवालो, आमकां मर्यादांत जल्मलो, पोंच प्रजकाताने कसो सुसलें, ताका कुर्सांत झरलो, तो मेलो आनी आनिकी पेलो, तो मेल्या पदे देवलो, सर्गात चडलो, थंय तो आजव्या आनी मेल्ल्यांचे मनसुबे करूं घेतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एककार, भक्तांचे भक्सने, कुडीचे जिवान वाड, सत्सांचें जिवीत. आमेन. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या सर्व गरजां पासत ह्या वेळा मागया. तुमची जबाब. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा पवित्र सभेन वावुरच्या पापसे बेस याजक, धर्मिका आनी सव लायक मुखेल्यांनी बाबार्थ देवान दिल्लें वर्तन देणे म्हणून वळखून घेवन ते सगळ्या संवसारार विस्तारूंक तांकां कुरपेन बोरमोर मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या देशाच्या हर एक नागरिकांक देशा खातीर आपली जबाबदारी समजून खरो नागरीक जावन जियोवंक तुज्या देण्यानी बोर. जोगत्या मुखेल्यांक विंचून हो राष्ट्र अभिवृद्धीचे वाटेन चलचें बेसावांनी बोरमोर मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. पिडेन कश्टोमच्या भाव भयणींक तुज्या बेसावांनी बोर. तांकां तुजे कुरपेन पिडेतान मुक्त जावंक जोगती चिकित्सा
तांची पिडा सोसून व्हरूंक सवकासाय आनी कुटुंबादारांत हांव धैर्य आनी सांगातपण दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर आमच्या युवा जनांनी तांच्या जिविताचे मोल समजून बाबार्थाच्या उजवाडा चलून बऱ्या मावल्यांनी भरलेलें जिवीत जियोंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्ल्या आमी सोमेसांनी आमच्या बेसांत तिरासान सांबाळ आमकां दिल्ली देणी यथार्थपणी वापरून आमच्या उतरां आनी करण्या मुखांतर आदर्श क्रिस्तांवजीनी जियोंक तुज्या बेसावांनी बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. भोव मोगाळ बापा, आयच्या दिसा हांगासर आमकां सुमेस्तां तुवें संगता हाडलाय आनी ह्या वेळा तुज्या कृपे देण्यानी वाडोवंक तुवें आमकां जायत्यो वाटो दाखोवन दिल्यात. सुवार्ता जेजू क्रिस्तान दिल्ली ती हर एकल्या थंय वांटून घेवंक तुवें आमकां आपोवणें दिलाय. ह्या आपोवण्या प्रकार जियोंक तुजो आदार दी. त्याच बराबर दिसपडट्या आमच्या जिणयेंत तुजो सांगात, तुजो आशिर्वाद फावो कर. सर्व संगतींनी तुका लब्धून जेवंक आनी ह्या वरवीं शुभम आशिर्वाद आमी जोडोवंक तूं फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. शेतां तुझ्या फुल्यांत फुलां विविध रसना स्वादीक फळां आमी बापा तुजी भुरगीं बाळां काणी घेवन आयल्या पांयां तळां घे बापा घेवनो घेवा मनशा वावराक केलो ऋतुमेन दिलो बदल मासारता क्रिस्ताच्या घे बापा घेवनो घेवा मनशा वावराक केलो ऋतुमेन दिलो बदल मासारता क्रिस्ताच्या. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेट्या पवित्र आत्म्याक सर्वस्व मारून घे. मोगाळ बापा, तुका आमी भेटयता ते देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडो आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावो. हें आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वर्षामी करून फावो. सर्वेस्पर आमचे पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. ओ खायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या सलमान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवे. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवंतपणान जिखले आमास मेस्तांक जिवीत सासणाचे. आपल्या मैवेपण सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, povit, dărbarat so serves portu.
सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुकाच्या उत्सर्गी तुकाच्या उत्सर्गी तुकाच्या उत्सर्गी तुकाच्या सर्वेस्पराचे नावी येतात आकाशय उत्सर्गी तुकाच्या उत्सर्गी तुकाच्या उत्सर्गी तुकाच्या उत्सर्गी तुकाच्या. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या स्मिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना एक काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत हें वारवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. बाबडतो सोगोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवसतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पीटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरो सुदारण मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तिसऱ्या गती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतांव. आमकां मरे देवाची माये सांगाती सांजू जाय ती सोपाती भगवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससणूच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा, सर्व बंधनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवणदारान शिकयल्लें मागणें आतां आमी संगत मेळोन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षितांव, तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळमेत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सबस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताचे येणें परवशान अतिरेकतल्यांक आमकां
तुझे उदार का कोळतीन सर्व पातकांतले सुटय आणि सर्व आकांतांतले वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटां सांबाळ तूं जियेताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे माय मोगस गुर्तुजान एकामेका शांती दियात देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमची कबूल कर देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमची कबूल कर देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया ही जावन आसा देवाची शेळी सगळ्या संवसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयल्यात आमी सगळीं सुभागी तुमी कुमगाराचें विधान मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पात येता हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पात येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजें तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका आमेन तुका घेवन सदां आशेता आत्मो म्हजो तुका सदां नीत रेखता तुका सेमतो आतां लागता जेजू ये तूं काळजां विडार कर ह्या ताळ्यांत तुका घेवन सदां हांव आशेता आत्मो म्हजो तुका सदां नीत रेखता तुका सेमतो आतां लागता Tuve junto modun dilo Gaya kaya mundu kas betulo Otnyache khansan lundia tuwailo Kushin kusan morok taya salo Jesu ye tu karsan Bidar karya tanya Tuka zin sada hav आशेता आत्मो म्हजो तुका सदां नीत रेखता तुका सेमचो आतां लागता जेजू ये तूं काळजां विडार कर ह्या ताळ्यांत तुका घेवन सदां हांव आशेता आत्मो म्हजो तुका सदां नीत रेखता तुका सेमतो आतां लागता
प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आम्ही जेजूचे मांस रगत सेवला. हे संस्कार लेल्यांचे बाण आपल्या उडासाक आम्ही घेवचे म्हण ताणें फरमायला. ह्या पोषणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हण खालतेपणी तुझ्या लागीं आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शांती दिन धाडटाय ह्या संवसार म्हाका. संदेश तुजो प्रसारू करपा दी म्हाका. शांती दिन धाडटाय ह्या संवसार म्हाका. संदेश तुजो प्रसारू करपा दी म्हाका. दिव्याचेर केदीस पातळी नासता. तुझे सोम्या आम्ही पातयेता. कष्ट दोनी कितेंच वेगळी नासता. दैवीक उतार तुझे गाजयता. शांती दिन धाडटाय ह्या संवसार म्हाका. संदेश तुजो प्रसारू करपा दी म्हाका. मोगळ पुत्रा सोवे अवतार मोय आशीर्वाद देवाका. मगेल कुसचे कृपेन देवराला काम झाले वाचन स्मरणायते. बापाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.